schools and getting into health, my suggestion is, instead of doing this, improve the facility in the Shala. If somebody cannot afford Padang Zaina, then a Dharani Burgam. I'm not saying every parent, but improve the facilities there. Make that school better. Let children, whoever want to learn, let the government of India has assured, whether it is migrant, whoever it is, they are allowed to study without even taking a Aadhaar card into consideration. So, what are we doing? Primary health care. School and health center. First and foremost, there are ambulances available. तुम्ही म्हणता शाळेकडे हॉर्न वाजवला अलाउड नो हॉर्न इज एरिया ambulance पे करून येतो every 5-10 minutes that ambulance there. Where is ambulance going to be parked? On the circle? Circle ऊपर येतो. Because my hospital झाले की ते आपल्याला चाव देऊन बोलणार आहे त्याला बाबा चाव. It is going in the air. Lot of people are even taking signatures for it. From whom? From the people that they want visiting in the Shala. Once I asked one member, what is the 2 वर्ष कधी करूया? What is the meaning of 2 वर्ष कधी How करूया? can any private person take a decision like this? It has to be at the panchayat. The panchayat has not taken this just now that they have not taken. So then who? I am bringing to the notice. There is apprehension going on. See, when you talk about these things alleged, it's better to bring it to the notice of the people. But why is the panchayat not taking cognizance of this? Panchayat has said no. They are not agreeing to the distinction. She said it's not been discussed. आमची ग्राम सभा सोंपलेली आसा. सगळ्याक व्हडलो बोबाळ जालो की ह्या ग्राम सभेन एक पॉयंट येतलो की हांगासर शाळा आसा, प्रायमरी शाळा आसा, आऊल आसा, जे पयलीं पुर्तुगीज तेंपार प्रायमरी पोर्चुगीज स्कूल आसलें जेका 80 वर्सां आसा, हेरिटेज बिल्डींग आसा. तितून 43 भुरगीं आसा शिकतात. 43 भुरगीं शिकतात. त्या शाळेंचो एक हॉल आसा. त्या हॉलान प्रार्थना जाता, योगा जाता, लायब्ररी जाता आनी इंग्लीश क्लास भरता. कोणाच्या तरी सुपीक तकलेनसून एक आयडिया येयली की ते रूम आसा पळय त्या रुमान प्रायमरी हेल्थ सेंटर हाडपाचें. प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हटल्यार 35,000 लोकां खातीर, जे साळगांव खातीर, हडफाट्या खातीर आनी कालाकुता खातीर 3 गांव खातीर प्रायमरी सेंटर. हांगासर 40 स्क्वेअर मिटर जागो आहा पळय तितून. म्हाका सांग, गोवा स्वतंत्र जाल्यार 59 इयर्स जाली. ह्या 59 इयर्सांक प्रायमरी हेल्थ सेंटर हांगासर केलें ना. हे 2-3 म्हयन्या भितर कित्याक करूं सोदता आनी तें बी टेम्पररी? हो कोणाची तकली हितून सांग? एंड वॉट इज द बेनिफीट ऑफ दीस? दीस इज द पॉलिटिकलायजेशन. आमी कितें चिंतता, हे शाळा सभा आसली ती डेव्हलप करात. ह्या गांवची भुरगीं कळंगुटी वचोंक फावना आनी पर्वरी वचोंक फावना. ती विद्यानिकेतन डॉमास्को वचोंक फावना. ह्या शाळेन वचोंक जाय. हो शाळा जर डेव्हलप जाली हे फुडल्या फ्युचराक बरें पडटलें. तुमी भाटां कवर केल्यात, रानां कवर केल्यात, दोंगर कवर केल्यात, शेतांय कवर करून आतां शाळाय कवर करूंक सोदतात. हे केन्नाच टॉलरेट जावचें ना, कोणूच टॉलरेट करचें ना. दीस इज नॉट पॉलिटिकल इश्यू. हो इश्यू आसा पळय तो गांवचो इश्यू. आमी मॅसेज दिवंक सोदता की गांवांत केन्ना असल्यो वायट गजाली जातल्यो आमी सगळे एकठांय आसतले आनी हेच्या खातीर झगडटले. द रिक्वायर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, तेका पार्किंग आसूंक जाय, तेका स्पेशियस रूम आसूंक जाय आनी ती सोय जावंक जाय. गैरसोय जावंक फावना. आनी वाय इन द एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट? शाळेंत कित्याक? शाळा इज द लास्ट प्लेस टू हॅव इट. शाळेन कित्याक? कोणीय म्हाका सांगचें की ही गजाल हांव मागीर शाळेन करूंक सोदता. म्हणजे शाळेन कित्याक? 80 वर्सांची शाळा आसा. आमचे सारके आमच्या एजीचे सगळे भुरगे ते शिकल्यात. श्री गणेशा शिकले. आमचे संस्कार तितून जाले आनी अपघाती कोण येतलो आनी शाळेन प्रायमरी हेल्थ सेंटर घालतलो? वॉट इज द रिजन? हे रिजन खंयच्या तरी मेंदू आसलो मनीस केन्ना टॉलरेट करून जावंक सोदता. आनी हो थंयसर शाळेन प्रायमरी हेल्थ सेंटर करप म्हणजे माझी विद्यार्थी शाळेचे आसा पळय त्यांच्या तोंडाचेर थापाट आनी त्यांच्या पुरुषत्वाक हे चॅलेंज. म्हाका दिसना की एक बरो स्वाभिमानी मनीस आहा थंयसर शाळेन प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावंक दितलो. परत एकदां सांगता, प्रायमरी हेल्थ सेंटराक आमचो ऑपोजिशन ना, पूण ते शाळेन जावचें न्हू आनी ते गैरसोयीचें जावचें ना. बरी सोय जावची. लेट इट बी एन एसेट फॉर द विलेज. आमकां येदे व्हडले हेल्थ सेंटराची गरज ना. आमकां 24 hours 2 डॉक्टर दियात, नर्सीस दियात, एमर्जन्सी सर्विसीस दियात आमकां. तुमी आमकां येदे व्हडले दिवं नाका जे आमकां घेवपाक जड जातलें पळय तितलें दिवं नाका. ल्हानच मागता आमी हेल्थ सेंटराक आमचो विरोध ना, फूल सपोर्ट आसा. बट इट शूड बी वेल मेंटेन, बरें जावपाक जाय आनी ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो जावंक जाय. फाल्यां हांगासर गाडयो पार्किंग जाल्यो, पयलीं त्या गाड्यान अर्दो रोड खाल्ला, उरलेलो तो त्या पार्किंगान खावंक फावना. थंय भुरगीं शिकतात. कोण म्हाका म्हणटा की ती भुरगीं ती मायग्रंट्साची. हांगासर मायग्रंट्स आहा पळय ताका सगळे शॉपिंग सेंटर तांकां दिवन उडयले, गाडे तांकां दिले, शॉपां तांकां दिलीं, हे सगळे भायल्यांक दिले. कोणाच्या नांवार तर लायसनां दिलीं. दे शूड ऑल्सो मॉनिटर इन लायसनां मॉनिटर जाता काय ना. हे गांवांक कांयच बरें जायना. आनी हे लोक आसा पळय तेंची मतां चलता हांकां, तेंच्या घराच्या शॉपांनी चलता, तेंची शॉपां भाड्याक दिल्यार चलता, तेंच्या घरांनी रावपाक चलता आनी फक्त तेंची भुरगीं शाळेंत चलना. दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल.
आमी खर निशेध करता शाळेन आमी केन्नाच प्रायमरी हेल्थ सेंटर नॉट ओन्ली प्रायमरी हेल्थ सेंटर तितून एज्युकेशनल सोडून दुसरें कांयच जावंक दिवचें ना आमी हे करता कोण आतां कळपाक हे एज पर माय नॉलेज हेल्थ डिपार्टमेंट करून सोदताले मात म्हाका दिसता की एज्युकेशन डिपार्टमेंटान तांकां ऑलरेडी नो म्हणून सांगलां तरी आसतना कोण इन्स्टिगेट करता खबर ना आमी आयकता थोड्यो बायल आमी लोकां कडेन गेली आमकां 2 वर्सांक म्हणून दियात जर 2 वर्सांक दिलें ते एम्बुलन्सीचे इतले डिस्टर्बन्स जावन थंय शाळा उरची ना फुडाराक एकटो भुरगो आसतना सो इज अ बिग टर्म प्लॅन तो मागीर बंद करपाचें आनी थंय प्रायमरी सेंटर पर्मनंटली करपाचें अशेंच 20 वर्सां आदी तर पोस्ट ऑफीस हाडलेलें टेम्पररी म्हणून तें आतां पर्मनंट उरलें बट हे आतां अशें जर करीत टेम्पररी बस व्हरात जाल्यार शाळा आमची केन्नाच आसची ना